जोफिलनगर फोंडा हांगसरल्या संदीप चौधरी हाचे मंगळारा दीस दनपारां किडनॅपिंग करून ताका बेंगलोर व्हेल्लें अशें माहिती फोंडा पुलिसांक मेळिल्ली आनी फोंडा पुलिसांची एकूण 4 पथकां बेंगलोराक काल पावल्लीं। पूण शोध घेता आसतना काल राती बुधवारा रातचो एक 9-9:30 वरांचेर तांकां हो संदीप चौधरी एका बस स्टॉपार दिसून येयलो आनी तेंच्यांनी ताका ताब्यांत घेवन ताका सद्याक गोंयांत हाडपाच्या वाटेर आसा। आज दनपार पर्यंत तो गोंयांत पावतलो। पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जी कार गोंयच्यान बेंगलोर वचपाक गेल्ली तेणी परत नंबर प्लेट चेंज केल्ली आनी अशें आयको येयलां की ते कारीन भितर 5 जाण आशिल्ले आनी ह्या 5 जाणांनी जेन्ना ताका संदीप चौधरीक किडनॅप करून गाडयेन घातलो तेन्ना ताका एक इंजेक्शन दिल्लें अशें म्हायती मेळ्ळी आसा आनी सद्याक पुलीस आतां ताका हाडटकीरूच तेचो आनी तपास चवकशी जातकीरूच ह्या प्रकरणाक कोण कोण सामील आसा हें उघड जातलें। एकूण 5 जाण आशिल्ल्या पैकी सगळ्यांनीच तोंडाक बांदलेल्या कारणान तो आपूण वळखना अशें म्हणून आतां म्हायती मेळिल्ली आसा। पूण तेजे पुलिसांनी जेन्ना चवकशी करतकीरूच सत्य उघड जातलें आनी कित्याक किडनॅपिंग केल्लें हेचें सत्य उघड जातलें। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी।